Welcome to the Garden of Glory. Peace be with you. Welcome to today's Mass readings and reflection. This is to help you listen, prepare, and practice before attending tomorrow's Mass. The readings will now be proclaimed in Konkani. राजांच्या पयले पुस्तकावेलें वाचप. त्या दिसांनी सालोमावांचें नांव सगळ्याक गाजता तें पळोवन साबाची राणी अवघड प्रश्न घेवन ताची परिक्षा करूंक आयली. उंटाचेर घालून परमळीत जिरे मिरे, खूब भांगार आनी अमोलीक मणकां मोतयां हाडून ती जेरुसल्यांत भितर सरली. सालोमावाशी पावतोच तिणें आपल्या मनांत कितें आसलें तें उगडापीं सांगलें. सालोमावान तिच्या सगळ्या प्रश्नांक जबाब दिलो. तिणें प्रश्न घाल्ले तितलेय राजान कसलीच आडखळ नासतना विस्कुटावन सोडयले. सालोमावांची जाणवाय, ताचो राजमाल आनी ताच्या मेजार काडलोले जेवणाचे जिनस आनी त्या मेजार अधिकाऱ्यांक आपआपले स्वातेर बसपाची मांडावळ, त्या जेवणा मेजाची सेवा करतल्यांची राटावळ, तांचे न्हेसप, जिन्सा भासांचो सोरो आनी सर्वेस्पराच्या मंदिरांत भेटयलेले योद्न हें सगळें पळोवन तिका जिंट मारली. तिणें राजाक म्हणलें, तुजी आनी तुजे जाणवायेची खबर हांवें म्हज्या गांवांत आयकल्ली ती सगळी खरी, पूण हांव खाशा येवन हें सगळें म्हज्या दोळ्यांनी पळोवचे आदीं हांव आयकतालीं तें मानदी नासलीं. पूण तांणी म्हाका सांगलोलें तें अर्दें पर्यान न्हय. तुजी जाणवाय आनी सूख संतोश हांवें आयकल्लें ताचे परस व्हड. तुज्यो बायलो कितल्यो खुशाल आसात. तुजी सेवा करतात आनी जाणवाय आयकतात तीं कितलीं भागी. सर्वेस्परा देवाक वाखाणणी, कित्याक तूं ताका मानवलोय आनी ताणें तुका इस्रायेलाच्या सिंहासनार बसयलो. सासणांक थावन सर्वेस्परान इस्रायेलाचो मोग केलो देखून तांची नीत करूंक आनी तांचे होक राखूंक ताणें तुका राजा केला. तिणें 120 भांगाराचे नाणे, खूब परमळीत जिरे मिरे आनी अमोलीक मणकां मोतयां राजाक भेटयलीं. साबाचे राणयेन सालोमाव राजाक गिरेस्तकाय दिली तितली आनीक कोणेंच ताका दिवंक ना. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब भक्ताच्या तोंडांतली वामता जाणवाय. तुजें जिवीत सर्वेस्पराच्या हातांत घाल. ताचेर विस्वास दवर, गरज तें तो करतलो. तुजें बरेंपण उजवाडत्या दिसा परी उदेतलें. तुजें प्रमाणीकपण दोनपाराच्या वतावरी परजळतलें. जबाब भक्ताच्या तोंडांतली वामता जाणवाय. भक्ताच्या तोंडांतली वामता जाणवाय. ताच्या तोंडांतलीं गळटात तीं उतरां सारकीं. ताच्या काळजांत रिगल्या आपल्या देवाची समूर्त. चलतना ताचे पांय कदींच निसरोनात. जबाब भक्ताच्या तोंडांतली वामता जाणवाय. बऱ्या मनशांची सोडवण सर्वेस्पराच्या हातांत आसा. आकांताच्या वेळा तो तांचो आलाशिरो. सर्वेस्पर तांकां आदार दिता आनी सोडयता. आपणाक शरणां येतात म्हूण तो तांकां निवारता. जबाब भक्ताच्या तोंडांतली वामता जाणवाय. उद्गार.
जेजू, तुजें उतर स्वता वरवीं आमकां संस्कार लोलीं कोर. मार्कू पोरमाणें जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. नव्यान लोकांक आपोवन जेजून सांगलें, सगळीं तुमी म्हजें आयकात आनी समजून घेयात. मनशा भायलें कितेंच ताचे भितर वचून ताका मेळो करीतशें ना, पूण मनशा भितरल्यो वस्तू भायर सरून येतात त्योच मनशाक मेळो करतात. ज्या कोणाक आयकून कान आसात तांणी आयकुचें. आनी लोकांक सांडून घरांत भितर येतूच ताच्या शिसांनी हे वेपारी विशीं ताचे कडेन विचारलें. आनी ताणें तांकां म्हणलें, तुमी इतले गिन्यान नासुल्ले मूं? भायलें कितेंच मनशा भितर वचून ताका मेळो करीतशें ना. तें तांच्या काळजांत रिगोना. तें पोटांत वेता आनी शेकी भायर पायकिल्यांत पडटा म्हूण तुमी समजनात. अशें ताणें सगळें खाण नितळ म्हूण उक्तेपणी सांगलें. आनी ताणें म्हणलें, मनशा भितरल्यो भायर सरतात त्योच वस्तू मनशाक मेळो करतात. भितर थावन मनशाच्या काळजांतलें भायर सरता तें हें: वायट चिंतना, पोजोडपण, चोरयो, खून, पर्दवार, आपस्वार्थ, खोटेपण, फटकीरपणां, कामचार, निर्दुकाय, देवनिंदा, गर्व, मुर्खेपण. ह्यो सगळ्यो वायट वस्तू भितर थावन येतात आनी मनशाक मेळो करतात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. नियाळ, तो सांगीत तितलें तुमी करात. जुवांव वेसवर 2 ओळ 5. नियाळाक आधार. लुर्द सायबिणीन फ्रांसाक क्रिस्ती पोरचेक भाग्यवंत बेर्नादेता वरवीं 18 विस्मितां करून दाखयलीं. तिका खास मागणें आनी प्राचीत करूंक सायबिणीन उलो मारलो. 16व्या विस्मितान सायबिणीन तिका आपूण निश्कळोंक गर्भ संभोवलोली आंकवार मारिया म्हूण परगोटलें. सायबिणीन तिका एका मैदानार माती खणूंक मागलें आनी थंय पेकवणेची जोर फुटली. ती आयज पासून व्हांवता. जंय जायत्यो मिलाग्री आनी विस्मितां घडटात. ते पासत फ्रांसांत लुर्द हो गांव आत्मीक आनी कुडीची पेकवणी मेळूंक तशेंच शांती आनी खोल भावार्थ वाडयतलो फामाद गांव जायत्या भोंवडेकारांक जालो. बेर्नादेतान ती सांगता तितलें केलें आनी सायबिणीन आपल्या पुताचो वावर नेटान लुर्द गांवांत परगोटलो आनी जायते पिडेचेर आनी वायटाचेर ती झुजली. काना गांवांतूय लग्ना ओसऱ्यांत उत्पन्न जाल्लो संदर्भ तिणें शांतीन वाटायलो आनी आपल्या पुताक विनवणी करून तो सांगीत तितलें आयकूंक शिसांकूय आज्ञा दिली. जेजून तिचें उतर आयकलें आनी लग्नाच्या ओसऱ्यांत उदकाचो सोरो करून
जेजून पयली मिलाग्री केली. आमी दिसपट्टी देवाचें उतर आयकून तें नियाळून आनी त्या प्रमाणे जियोंक सायबिणीचे विनवणेन वावरुया. सोर पोतवेदरा मोगाल बापा, तुजें उतर वाचून तेर्साचें मागणें करून सायबिणी भशेन ल्हान जावन दुसऱ्यांची सेवा करूंक वावरूंक आमकां मागण्यांची मनशां कर. आमेन. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share, and subscribe. Dear Baren Koro.